पाले तळे शेतकार असोसिएशनान बोणपे वेळसावच्या इन्फंट जीजस स्कुलाच्या विद्यार्थ्यां खातीर शुक्रारा एक वेगळो अणभव घेवपासारको उपक्रम घडोवन हाडलो। शेताची लागवड कशी करप ताचे प्रात्यक्षिक तांणी भुरग्यांक दाखयलें। ह्या उपक्रमाचो भुरग्यांनी एक बरोच लाव करून घेतलो। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। जेन्ना हांव मुद्दम आमच्या भुरग्यांक सांगूंक सोदतां, जेन्ना आमी सकाळींचो हांव इस्कोलाक वयतालो आनी सांजच्या टायमार मांच्या बारान हांव शेतान वयतालो। ही म्हजी परिस्थिती आसली। आमी कित्याक माय आमकां ओडून व्हरताली शेतान काम करपाक। म्हणटच इवूय म्हाका हें आसा आनी हांव सजमतां जी शेतां जी आसा ती आमची सदांच अशीं उरपाक जाय, रोवपाक जाय। आनी हें रोयता जाल्यार कोणें रोवपाक जाय, हें फ्युचर जे आमचें जनरेशन आसा, जे यूथ आसा, जी भुरगीं आसा, तांकां ही आमचे स्टडी दिवपाक जाय। कित्याक आयज सरान आमच्या इन्फंट जीजसच्या भुरग्यांक हाडलें खरेंच एक शिक्षण जावन आसा जे आमची शेतां हेजेन फुडें आमकां रोवपाक जाय। कित्याक थोडी आतां कितें थोडे आमचे स्लो जाल्ले आसा, पूण आमकां स्लो जावपाक नाका हीच आनी म्हजें एक रिक्वेस्ट आसा सगळ्या इस्कॉलान हे भाशेन ताका आमचे जे स्टुडंट्स आसा ताका ट्रेन करचे। तुमकां खबर आसा आमी शेत करता सगळी नांगरणी करता, बरोबर न्ही? तशें आमच्या लायफान आसा। आमचे जे जे कितें बरे विशय आसा ते आमी उजळून दिवपाक जाय, तांकां आमी वाव दिवपाक जाय, जमीन बरी करपाक जाय, म्हळ्यार कितें अभ्यासाचे माहोल तयार करपाक जाय, इन्वायरमेंट तयार करपाक जाय, बरोबर न्ही? त्या लागून तशें केलें जाल्यार आमकां शिकपाक बरें पडटलें, हुशार जातले आमी। त्याच बरोबर मागीर आमी कितें करता, मागीर आमी बियां घालता काय ना, तशें आमचे विचार आसता जे टीचर तुमकां दिता, बरोबर न्ही? जशी ती शेतकारां थंय आसा ती कश्ट घेता, दीस रात मेहनत करता, पावसान गिमान वतान अशें ते वेगवेगळ्या इन्वायरमेंटान ती काम करून खूब हार्डवर्क करता। तशें आमी सगळ्यांनी हार्डवर्क करपा जाय। तेज्या नंतर आमकां लास्ट कितें मेळटलें, बऱ्या प्रकारचें धान्य आमकां उत्पन्न मेळटलें, बरोबर न्ही? जाल्यार हें सगळें केन्ना जाता, जेन्ना आमी वेगवेगळ्या वातावरणान हार्डवर्क करतात। म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी एज अ पाली शेतकार असोसिएशन, दोन टर्म जाला आनी म्हाका दिसलें कितें हांव कितें तरी करतलो ह्या भुरग्यां पासत। आनी आमी जेन्ना ही शेतां कितलीं पाड आसलीं ती 2,80,000 जेन्ना आमच्या युथान रोवपाक कॉमेस केलें, म्हाका एक उर्बा येयली आनी दिसलें की आमच्या यूथ आहा फाटीं ना, सो आमी मुखार सरपा जाय। आमी घरान बसल्यार जावपाचें ना, कित्याक युथाक आमी फॉवर्ड हाडपा जाय। सो आमी फॉवर्ड हाडलो जाल्यार म्हाका दिसलें हांव इन्फंट जीजस स्कुलान मेळ्ळो म्हजे लागशिल्ले आनी तेणी म्हाका बरो वेलकम केलो आपल्याच्या भुरग्यांक घेवन येता म्हणून हिंगा। आनी आज तेमची भुरगीं तेंचो एक शेत रोंपताय, ही एक व्हडली खुशालकाय। भुरगीं शेतान देंवलीं इतली, ही एक खुशालकाय। आनी तेमी सांगलां आमी असले प्रोग्राम केले जाल्यार आमी मुखारी आमी आनी शेतां रोवपाक तयार जातलीं। आनी शेतांची न्हू, आतां आमकां डॉक्टर महेशान हें दिलें, सिड्स दिले आनी तो म्हणटा तरी आतां ही शेतां जालीं, दुसरें आमच्यान आनी कितें वेजिटेबल रोवपाक जाता। असो आमच्या गोंयांत पिकोवन, आमच्या वेलसांव पिकोवन आमच्यान खावपाक जाता। We were very excited when Mr. Rocosino told us that we are going to have a small program on agriculture. And when I told my children in the class, they were so excited because some of them have not seen the fields. Some of them come from the different type of a background who they have not seen the fields. So when we told them in the school that we are going to visit right from morning they were excited. And they could see the on-hand experience of what actually it is. And as per the new education policy now, we are going to have a practical approach in this agricultural field. So I don't think so the coming generation will lag behind in this agriculture. And I thank our MLA for always helping not only the villages, the schools and all in different areas. GOA365 खातीर हिरू महाले, श्वेता गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार।